विनय भंगा खातीर 2 एफआयआर जाल्लो मंगेशीचो भट धनंजय भावे सध्या अटक जायत म्हूण कोर्टाचे हुमरे झरयता। जेएमएफसी उपरांत हायकोर्टानूय ताका जामीन न्हयकारलो। 2 वेगवेगळे विनय भंगाचे केशींनी हायकोर्टान मंगेशीचो भट धनंजय भावेचे दोनूय अटकपूर्व जामीन अर्ज ब्रेस्तारा भायर मारले। भावेचे अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारतना कोर्टान सांगले ते अशें, भावेचे दोनूय अटकपूर्व जामीन अर्जांची दखल घेवपा सारकें कांयच दिसना, ताका लागून ताचे दोनूय अर्ज भायर मारतात। ताणें जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्टा मुखार आपलें नशीब तपासचें। 2 वेगवेगळ्या प्रसंगांनी भावेन 2 चलयांचेर मंगेशी देवळात दर्शनाक आयिल्ले कडेन विनयभंग केला म्हूण सरकारी आदवोगातान आर्ग्युमेंट घालो। तो मुद्दो कोर्टान उखलून धरलो। सीसीटीव्हीतूय एक प्रसंग रेकॉर्ड जाला। हो गुन्यांव गंभीर, कारण तो देवळा सारकेले पवित्र सुवातेर घडला म्हूण सरकारी आदवोगाताचो आर्ग्युमेंट। The incidents which had happened, prima facie, it is we have shown to the court that the fact alleged is happened in the sanctorium of the outside the sanctorium of the temple, which is very serious in nature, and considering the allegations and the place, it's a serious matter to the court is concerned about it, and even it is affecting the public sentiments and the faith. धनंजय भावे रोखडोच फोंड्या पुलिशेक शरण येतलो म्हूण सुत्रांकडल्यान कळटा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।